Guys, I wish I was a girl, you know. Kitse masige choice. Kai about distance ye. Kityak taina kare mogan podle katre. So guys, finally I'm gonna join ile. Okay. Thank you so much. Yeah. Good afternoon, guys. Welcome to my new vlog. Keshay तुम्ही सगळी समजा सगळी बरी हाय मग तेच बशी हांव अलिशा टायगर आम्ही हाय बरी गाईज आणि गाईज हांव न्हू न्हेसोन रेडी जालो हा कित्याक न्हू आमकां मातशें भायर सरपा जाय आणि गाईज आमी सकाळी आमगेलो ब्रेकफास्ट बा केल्लो ओके बेस्तो लायट केल्लो तुमच्या जाणां गाईज गरमेचे खावपाक कांय दिसना ओके बट तरी आसतो गाईज आतां आमी बारीकशे स्नॅक्स खाताय सो अलिशान केल्या सँडविच आणि कोल्ड कॉफी गाईज हांव नाका मुगे कोल्ड कॉफी हाती बट अलिशा गायज आपले बरी कोल्ड कॉफी आणि सँडविच घेवन बसलो हा कामाची हा ओके सो मातशें कोत बसतले ते आणि मागीर गायज आमी भायर सरतले तेतून म्हणल्यार आमी कितें खाया आणि समजता गायज तुमी सगळ्यांनो कितें ना कितें खायला आसतले कित्याक ब्लॉग चोवपा जाय आणि जेन्ना तुमी मुगे ब्लॉग चोयताय म्हाका बरें दिसता गायज आणि बरे कमेंटूय तुमी मारताय थँक्यू सो मच आणि हांव थँक्यू म्हणटा तुमकां सगळ्यांक जे कोण आमगेले न्यू सबस्क्रायबर येयलो हाय हे आमगे चॅनलाक ओके थँक्यू सो मच ओके सो कोरिया आमगेले पयलीं सद्या बारीकशे स्नॅक्स खाया ओके नकोच या पयलीं सद्या ट्राय करुया आनी सांगया तुमकां कशें लागते आनी वॉट्स इनसायड चिकन सो गायज चिकन हा गायज आमी काल हे केल्ले न्हू कितें म्हणटात तें चिकन गायलो हांवें ग्रिलाक ओके ते तुमकां दाखोवपा मेळना सो थोडेशे उरले ते आलिशान ते बरें श्रेड केला आनी चिकन सँडवीच केल्या गायज ओके सो हाया पयलीं सद्याक गाइस सांगिल्ले भाशेन अलिशा काम करता आनी से गुड आफ्टरनून गाइस कशें तुमी सगळीं सजमता हाय म्हण बरी आनी हें काम करताले काम कित्याक करताले ओडोन एसोन रेडी जालो हांव भायर सरपाक एक सदां एक और आशाको मेकअप गाइस हांव मुगेले टी शर्ट सोदतालो टी शर्ट मेळोनाय ओके आनी गाइस तुमकां दाखयता हांवें मुगेली सगळी टी शर्ट आय मीन व्हाईट मोस्टली व्हाईट गाइस हांवें धुवन बरी सुकोवंक घायलो हांवें अलिशान रोप सुकोवंक घायलो धुवन आपल्या गेलो बट गाइस हांव मुगे टी शर्ट न्हू स्पेशली व्हाईट हांव अलिशाको दिना नाजाल्यार ते कितें करता रेड असं आपल्यागे मिक्स घालता आनी मुगे व्हाईट आहाय ती मागीर कलरफुल जाता टी शर्ट हायली गो सँडविच दिस इज फॉर मी नो इट्स नॉट एंड वेयर इज माइन तुगे थिंग गरम पी आता गाइस अलिशा हॅलो गाइस अलिशा गाइस म्हाका आपल्यागे कितें म्हणटात ते कोल्ड कॉफी लेट मी टेस्ट कर तुका गाइस आपल्यागे दिना पात ना म्हाका गाइस किता दिना ते ओडो आता पयले हांव काय दिसिना ओडो हांव घालून दिलोले हाफ एन आवर जातोले ती निवले आसतली आतां हॉट कॉफी पी चल ओके सो या गाइस आनी आमगेली हॉट कॉफी होय यू सेड कोल्ड कॉफी नो गाइस आयस बागान केलेली आतां ती हॉट जाल्या ओके गाइस आता ती कोल्ड कॉफी हा ती हॉट कॉफी जाली आसतली आय डोंट थिंक सो किती वगत काडला चड वगत काडला गाइस आमगेली कोल्ड कॉफी ओके सो या कशी लागती नायस गाइस कितें गाइस थंड पिता न्हू ह्या टायमार बरें लागता आनी बरें दिसता ही बा सारकें यू नो दादूच जाता गाइस वच म्हणटाय तुमी म्हाका भायल्यान सो हिंगासून दाखयता गाइस भायलो वेदर ओके आनी वचय गाइस हांवें एक्चुली या भायर हिंचोय गाइस हांवें म्हगेली सगळी व्हायट क्लोथ्स ओके चोवपाक शकताय सगळो दोया रूप दोय टी शर्टां पेंटां गाइस हांवें भायल्यान सुकोवंक घायलो हाय आनी गाइस तुमकां दाखोवया टायगर सो गाइस चोवपाक शकताय टायगर हे टेबला पोंदा बारीक शेड आहा न्हू तेज हितून आहा तेकाय बरें सॉलिड गरम जाता हाव यू माय पूत व्हॉट यू डुईंग आउटसाइड अलोन यू प्लेइंग बास्केटबॉल हूज प्लेइंग बास्केटबॉल आवय सॉरी माय पूत गाइस तो बाडो बरो बसोन आहलो हांवें तेका डिस्टर्ब केलो तेका लागून गाइस न्हू हांवें चड दाखयना तेका यू नो तो कदला पोंदा खूंय रावता मातशें लिपोनेस रावता लायक यू नो सारकी चड सावडी तोंडाय आहा थिंग रावता गाइस म्हाका दिसता अलिशा मुझ बरें रावन शिकला कित्याक हांव स्टारबक्सा आहलो न्हू पयलो कोस्तांय काम करता हांव मिल्क शेक करपाक गायज हांव बरो आहलो सो म्हाका दिसता मुगे बारीकशी कॉपी मान शिकला अलिशा एनीवेज या टायगराय सांगतालो गायज न्हू हांव तेका चडसो दाखोवपाक वचना तो खूंय आसता न्हू अशें करून दाखोवपाक गेलो मागीर धांवता तेका लागून तुमकां तेका इतलो दाखयना स्पेशली नाव डेज समर आनी गायज हाली तुवें फॅन ऑर्डर केल्लो कूलर सॉरी गायज ओके गाइस केल मुस्ता अलिशान कित तरी ऑर्डर दाखयत थंय चोया आमी चोया कित दाखयता अमेझॉनाचे बट द डिलिव्हरीज आर नॉट अवेलेबल फॉर नेक्स्ट डे राव गाइस मुगेलो कॅमेरा जुलै वा दाखयतलो गो कितें
फॅन फॅन येते समर ऑर्डर करू समतो वॉट आय डू इफ देयर इज नो आम पयलो करून जाय आसलो आम विष्णू येते समरा करूया ऑर्डर हे समरा तशें रावया दाखयत तू किती ऑर्डर केलं ते नो आय हॅवंट ऑर्डर्ड हा गायज हांवें ऑर्डर केलो ना ओके सो सोड खबर ती फॅनाची ती चोयता हांव मागीर मुखार मेळटा ओके तो तुमकां हांव मागीर दाखयतलो इन केस घेयलाय जाल्यार आनी घेयल नाय जाल्यार चोय हांव फोटमात जात चोय डेट चोय डिलिव्हरी किती हांवें 1st ऑगस्ट yes guys delivery ha 1st August okay so it's no point so yeah आणि हुंच्या कित मेट जाल्या we don't want the small ones no ना okay so cheers guys समजता सगळे एक ऑप्शन what मामग्याचो नाडपाचो मामगेचो गायज यांचो एक ऑप्शन दिला ऍक्च्युअली बरे हा ऑप्शन मामगेचो नाडपा खंय आसतले 2-3 तरी आसतले फॅन ते गेले ते धाकटे गो सो आणि ऑल्सो गायज मुगेलो आउटफिट ओके आयचो ब्लू पॅन्ट आणि एक ब्लॅक टी शर्ट ऍक्च्युअली ब्लॅक घालपाचें पण नासलो गायज गरम जाता बट स्टील ऑप्शन ना तुम्ही जाणा गायज हे टी शर्ट म्हाका लायक जाताय ऑप्शन ना कित्याक आहा दुसरी टी शर्ट आहा बट यू नो हाती मेळटा घायला हे सोदतालो ऍक्च्युअली हांव व्हायटान आहाय मुकोडे येसली ही टी शर्टां सो ते मेळना मग ब्लॅक मेळटा सो ब्लॅक घालया म्हणलें ओके सो मेळया तुमकां मातशें खूंय वचना काय चोयत राय ओके सो गायज फायनली हांव जालो रेडी आनी येस हालींशें यांचें मातशें लायता कितलें लायता टचअप कोत्ता तशें नो मेकअप नो मेकअप गायज मुगे बाय लेक मेकअप लायना ती सारकी नॅचरल तेका लागून गायज तेका पोल्या न्हू किस घेन न्हू किस पोले मातशें मोठ गायज यू नो मेकअप लायना न्हू म्हाका किस घेवपा बऱ्या पडटाय किस घेता न्हू पावडर वचना तोंडां आनी मेकअप लायला न्हू की एक किस घेता सारको गायज पावडर भितर वयता सो तेका लागून लायक जाता म्हाका ते हाली लिपस्टीक लायत ते मातशें हांव तांबडी कोत्ता बट पोले बरे आहाय गायज चोयले केंसां सुजयले ते किस घेन सो लेट्स गो ओके ते गेलो आहा वॉशरुमाक हांव वयता भायलो आली गाडयेन साय घेवन यो ओ शिट I didn't spray guys I चेर बीर काय मारना बेस्तो मारया गायज बारीकसा पुसपूस माल बगर गायज न्हू म्हाका वचपाकूय बरें दिसना आली वेज माय पुसपूस हिंगे क्या हा दल्लो मुगो हांवें गायज राव चोयता मुगे पुसपूस खूंय आहा हांव ऍक्च्युअली हांवें भितर गेल दिसता म्हाका येस गायज कोण मेळटाय केन्ना सबस्क्रायबर मेळटाय कोण तुमी जाणाय बरे फ्रेंड्स आहा कोण ना कोण केन्ना चिकूय मेळटाय मातशें हँग बँग मारता तेन्ना मागीर बरो वास येवपा जाय न्हू ओके सो या आयज कोण चिकू मेळटाय आनी कितें तें कोण सबस्क्रायबर आनी कितें तें मेळटाय तें चोया लेट्स गो ओके सो गाडयो चाय घेवन या गायज भायरूच म्हणल्यार भिरांत दिसता सारकी बट चोया गायज आख्खे वगत गायज हांव सगळीं जोनेलां हिंगाची वयली हाटले देर गायज आख्खे ओपन दवरता कित्याक न्हू नाजाल्यार आसतलें गरम जाता गायज आनी वारोय मारता गायज सारको गरम चोवपा शकताय सारकें वता कट सारकें डेजर्ट अशें एनीवेज मेळया तुमकां माशोकतान आनी दाखोवया आमी खंय वयताय आनी कितें तें ओके सो म्हाका इतली खबर ना हालींच्यान सांगलां म्हाका नेस रेडी जा आमकां बारीकशी वस्त जाय मू ओके तेका लागून वयताय बट आली कितें जाय तुका एक्चुली गायज आलिशा आपल्यागे शॉपिंग करता आनी वॉट अबाउट मी I want some t-shirts as well. I want some clothes. Guys, म्हाका न्हू समर क्लोथ्स जाय ओके सो या आलिशा कितें घेत थिंगा आलिशाकूय घाली आतां हांव गायज सदां म्हाका तालांव घालता आयज जी आतां तेका तालांव एट लास्ट गायज आलिशा येयले चोय आनी तरी आसता गायज फोनाचेर चोयता हांव नको कितें चोयत मू हांव काम करून येयलां भितरसून बिजी आसलो कामाचेर ओडोन येसो लागलो 3 वर पयलो हांव हांवें न्हेसोन मुगे ब्रेकफास्ट कोन्न आय मीन तुवें स्नॅक्स केलो तें खायलो हय गायज हांव न्हेसोन ब्रेकफास्ट कोन्न कामाचेरूय आसोन तरी पूण हांव यू नो कळटा तुमकां आनी एक मनीस न्हेसोन गीण येयला गायज आतां गाडी स्टार्ट मारल्या हँड ब्रेक मारला आनी दवरल्या वता खंय सारकी वता थिंगा वता हा सो गायज आमी किंगस्टन वयताय there's 2 malls there so I don't know I think we'll go here the Bentall Center let's go there ओके गायज सांगेल ते भाशेन गायज आलिशान ओके आमी वयताय किंगस्टन ओके बेंटल सेंटर खंय आनी चोया आनी तुमकांय दाखोवया गायज कितें शॉपिंग कोत्ताय आनी कितें तें आनी
guess what? I'm wearing my flip-flops. It's okay, no? इट्स ओके Because of the weather, I can't take it. येस गायज सो या आलिशागले शॉपिंग किती आसतले आनी मिंगले शॉपिंग किती आसतले ते गायज आमी तुमकां दाखयतली ओके Guys, म्हाका न्हू म्हगे फेवरेट शॉपाचे आसा Primark. Yeah, actually, guys, I will tell you honestly. जेन्ना समर येता न्हू इट्स द बेस्ट थिंग गायज तुका व्हडली ब्रँडेड क्लोथ्स नाकाय ओके लायक कॉटन क्लोथ्स म्हणल्यार पुरो तुका स्पेशली व्हाईट तुम जाणाय गायज म्हाका व्हाईट लायक जाता ओके बेस्टी सिंपल प्लेन इवन बॅनियन गायज म्हाका मेळ्ळे न्हू समराक घालपाक आय एम व्हेरी हॅपी म्हाका कॉटन बेश्टी तेंगे Yeah. प्लेन टी-शर्ट जाय सो म्हाका प्लेन टी शर्ट जाय आनी गायज हांव ती कितें करता टी शर्टा मागीर हाडले म्हणटरी गायज तेंचे गोडे कातता आनी वी नॅक एश करतलो आनी कितें करतलो सो या पयलीं सद्या घेया कितें मेळटा तें ओके आनी जेन्ना तूं ब्रँडेड घेता देन मातशें तुका दूख लागता ती कातरूंक ओके सो find some stuff there. या सवाय भितर गेले गायज न्हू हांव तेंचे न्हू नॅक काट करता सदांच विचार आलिशा खबर आहा ते मागीर बेजार जाता एक पाट गायज बरे टी शर्ट लेगून हांव कातोता आनी तेजे वी नॅक एश करतलो व्हडले कितें म्हळ्यार ते व्हडले नॅक करतलो सारके ब्रॉड ओके ते भाशेन करतलो म्हाका लायक जाता ओके सो दाखोवया तुमकां मुखार आनीक चोयत रावाय खंय वचना काय सो गायज फायनली आतां आमी पावली आनीक खंय पावले गो आमी So we are in Kingston. या Okay, and we are in the High Street, Kingston High Street. And तेंगे मॉलूय हा, there are two. एक हेजावन नाव नको, but the other one is I think Bental Center, the Bental Center. Let's go from now. ओके एनिवेज गायज आतां आमी या आनी चोया ये आमी बरोबर Yeah. आनी दाखोवया तुमकां लेट्स गो दिस सायड So we are on level 1. Yeah. गायज हॉन्टेड इज इन देयर आर कौन लायक We are on AG, okay? एजी Yeah. एजी ओजी गायज म्हाका दिसता ही प्लेस हॉन्टेड कोण जाता येशी देर Yeah. तो आनी म्हाका बी नाका दिसता हरशीं गायज म्हाका राती जॅम पडना हे हालींच्या खंय हॉन्टेड खंय आनी गायज आतां आमी भायर सरली हे सायडीन खेतो मातशें घुसपली थिंगा देर बेर गायज आमी रॉंग सायड गेली दिसता म्हाका न्ही गो Yeah. आनी देर गोंय गायज कोण जाताय सारकी सो येस आतां पावली Show this view. गायज तुमकां दाखयता हांव व्ह्यूज हे काय बरें दिसते हालीं गायज धांवतो रावता म्हाका कितें दाखोवपाक मेळना हालीं धांवता रोखडें आनी थंयसर सो गायज भायल्यान बरें दिसलें अशें हांव नको भितर कशें आसतलें तें व्हड से I think there will be aircon on inside, so आनी yeah, काय slowly हय आनी काय शॉपिंग मॉलान न्ही आनी खुंयच्या शॉपाचेर खंय वचपाक गायज बरें दिसता कित्याक न्हू भायल्यान गरम जाता जाता तितलो भितर टायम स्पेंड करून दिसता सो या भितर आनी तुमकां दाखोवया कशें दिसता आनी कितें तें गायज हिंग सकाळी बरें दिसतें ओके आनी व्हडलें आहा गायज हे शॉपिंग मॉल हांव नको म्हाका कितें जाता तें गायज तुमकां हांव दाखयतलो ओके हिंगसर बरो दाखोवया तुमकां व्यू काय बरें दिसता हे गायज बरें दिसता चोवपाक आनी जायतो लोक आहा गायज जायतो म्हणल्यार जायतो लोक शॉपिंगाक आहा आनी चोय गायज बरें ह्यूज आहा तें व्हडलें आहा So there's H&M on this floor. रा 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 आलिशा तुमकां दाखयतलें कितें कितें आहा तें Then we have Tommy, we have Kinko, Zara, Zaidi ha inga badi. Okay. On this floor you have Hugo Boss, then Hollister, Superdry. Inga Okay. not Fezu ha and Fezu. मॅपाचें बरें कळपना तें तुका पयलीं सद्या खंय या वीच शॉप H&M You want to go H&M? Yeah, let's go H&M. गायज सांगिल्लें ते भाशेन म्हाका न्हू कॉटन टी शर्ट जाय सो लेट्स गो टू H&M आनी दाखोवया कितें बरें मेळटा जाल्यार यू ऑल्सो कॅन बाय न्हू Yeah, if I find something यू चॅक फॉर यू तूं तुका चॅक कर हांव म्हाका चॅक करता ओके but I think you have to go down. फॉर मॅन Go down, yeah? आनी गायज हिंगासून न्हू आमी स्प्लीट जाताय हालीशा आपल्यागे चोयतले हांव म्हाका वचोन चोयता गायज ओके हांव म्हाका कितें घेतलें तुमकां दाखयतलो बट हालीशा कितें घेतलें गायज तुमकां हांव मागीर दाखयतलो गायज जायती ऑप्शन आहाय आनीक
थोडी बरी आहाय गाईज सॉफ्ट आनी थोडी सारकी होरेलो अशी. हांव नको आलिशा कितें शॉपिंग करता आनी कितें घेत तें दाखोवया तुमकां. आलिशागे शॉपिंग मागीर दाखोवया. गाईज हें बरें दिसलें अशें म्हाका. बरें सारकें सॉफ्ट बरें पातळ अशें. हांव नको चेडवांगे जाल्यार. ओके गाईज चोया हांव म्हाका कितें लायक जालें जाल्यार तुमकां दाखयता. ओके दिस इज वॉट आय चूज. सो आलिशा येयले म्हणटरी आलिशा आपयलां गायज कित्याक न्हू हांव 100% नको म्हाका सूट जातलें ओ ना तें. आलिशा हाडल्यार मातशें बरें पडटा मागीर तें सांगता म्हाका खंय सूट जातलें आनी खंय सूट जावपा ना तें. ओके सो आलिशा येतली आतां सोंपलां आहा तें. आपल्यागे शॉपिंग करतात चोया कितें घेयल्यार पुरो नाजाल्यार म्हणटाले आपल्याक कांय लायक जालो ना एज ऑलवेज गायज. ओके सो गायज आलिशा येयले थंय. बरें शॉपिंग केलें मरे. सी कॅन यू चॅक फॉर मी प्लीज. हांव घेयलो मरे ते पयलें आसलें. हांवें घेयलोलें बट द थिंग इज दिस इज लूज गायज एज आय टोल्ड यू गायज एज आय से लूज. It says loose. लूज फिट म्हाका लूज फिट लायक जाता. एंड सी But guys, and it's quite loose. Actually, it's nice. Oh my god. सिंगलेट घेयल्या गायज बिस्ती गारबा. Daddy. आपण मॅचिंग घेयलो What न्हू. idea buying? बट हे तुम्ही पंदा घालताय न्हू No, it's just like no, it's not petticoat. It's just a singlet. Okay Like a guys, vest. matching. Yeah. And then I got this 2 t-shirt Ali. Can you check this for me? See the material is nice. It's nice actually. You know guys, Sarki Soy, it's like $6.99 each t-shirt. Okay, so I कितें गेले guys ती म्हाका V-neck जाय जाल्यार V-neck करून मेळटली कातरपाक. ओके घराक लागून मागीर घुमटी कातरपाक मेळटा बरी ओपन कॉलर करपाक. ते सांगून गेले चोय फोन हुई दत्ता कारण आतां फोन इतिंग आसलेलो. हय हय. सो गायज आलिशान कितें गेल तें दाखोवया तुमकां. हिंगा दाखयताय गायज घराक I लागून wore दाखयता. it downstairs and it just dogs चेडे आसलो ते कामा. And I asked them how do I look and they were like it's really nice. अहो गायज आलिशा जालो पापड दोग जाण चेडे हाडले खंय तेंका लायक जालो. No, they कामा आहाय थिंगा. गोंय चालले ना कॅश दिसता आनी कितें आनी घोव चोय सोकला सो बायले वयर आपयता आगो चोय गो मुगे कॅश दिसते. How is it? एनीवेज हांव आनी कितें सांगतलो गायज ते दोग जाण चेड्यान सांगिल्ली खंय बरें दिसता म्हणून सो मुगे आनी कितें म्हणटाय गो तें कितें म्हणटाय मुगे कितें डिसिजन No, but still you मुगे एडवायस घेवन फायद ना गायज ऑलरेडी ते दोग I know जाण you चेड्यान like when सांगिल्लें. I wear shorts. So it's येस गायज आलिशा न्हू शॉर्ट्स घायल्या न्हू लायक जाता जितले मोडये घालता तेका ते न्हू सोंपता सूट जाता कित्याक ते मातशें आहा आंगान आनी पांय बा बरें मोटे आहाय न्हू आमगे पांय गायज बारकेले. so yeah, I'm getting this dress. And thank God एटलीस्ट आलिशा कितें लायक जालें. The material is nice. That's why. Okay, so here we are done. Okay, we are going to next shop now. Okay. आनी कितें जाय जाल्यार पयलें चोय कितें म्हणटाय गायज तुमी मागीर म्हणटाले मशीन या हारी केल म्हूण. ओके सो सी यू गायज लेटर ऑन. गायज फायनली आलिशा पे करपा रावलो आनी चोवपा शकताय गायज लायन आहा. एक शॉपार गायज आमकां इतलो वगत हांव नको मुखार कितू वगत जातालो तो एका लागून गायज न्हू म्हगेले ब्लॉग व्हडले जाताय आनी तुमी जाणाय जेन्ना मसी दाखयता तेन्ना तुमकां सारकें डिटेलीन दाखयता. ओके सो चोया नेक्स्ट शॉप खंयचें आसतलें तें आमगेलें. ओके आनी गायज लोक जायतो शॉपिंगाक ओके चोवपा शकताय आनी मोस्टली गायज समर म्हणटरी गायज तुमी जाणाय चडशे समर क्लोथ्स. ओके सो फायनली गायज आलिशा गेलो येयलो टर्न सो पे करया आनी तुमकां गायज मेळया. ओके सो गायज फायनली आमी पे केले आनी गायज यू नो वी पेड £62 फॉर वन ड्रेस 1 2 t-shirts and one pant. Okay guys एके पेंटाचे जाले 42 pounds. दुसरे सगळे ऑफराचे मेळ्ळा आमकां. They had this 20 to 30% off on limited items. Okay, एके पेंटू जाले 42 pounds. दुसरे मुगे my dress was like actually 20 pounds but it's gone down to 12. अगो गायज हांव नको कितें मो केन्ना गायज म्हाका न्हू सवाय कितें मेळना. No, it's not that. It's a guys all no sell item दुसरी पडला down वयता. You can ना never ना find. एक गायज म्हाका न्हू पेंट चोयलो हे बट यू नो ते इतली लूज आसना ते मातशें कितें म्हणटा मातशें टायट हाडले. ओके सो तेका लागून म्हाका जाय आसलें लूज आनी दिस गायज वॉट एवर आय बॉट इट्स इन फॅशन. ओके सो तेका लागून मुगेले ड्रेस फॅशन कॉटन ते बाबा आनी गायज मुगेले द वेस्ट and the dress cost me 18 pounds and then 30 pound Okay, anyways, all together guys is 65 or 62? 62, which is not bad. Not okay bad, yeah. So yeah, next shop.
आनी गायज माय नेक्स्ट शॉप विल बी झारा. ओके तेदूस गेल्लो झारा बट म्हाका दिसता झारा हांवें कितें घेतलें तें दिसून ना. सो गायज हांवें झारा कांय घेवं ना. सो चोया म्हाका कितें मेळटा जाल्यार स्पेशली वी नॅक. ओके वी नॅक म्हाका लायक गायज. ओपन नॅक कितें मेळटा जाल्यार चोया. And guys, चोवपा शकताय Zara is a huge store. हँग ऑन सांगा इसरोल तुमकां सांगपा जाय आपण पे कोथून तुका जाय तें घे खूंय आनी म्हाका धाडला लायनी आनी आपण ती शूटिंग काडून राव. गायज म्हाका न्हू झापको कोण दिसती पडलें. आय मीन लोक दिसती पडलो ताका लागून काय हांव शूट करपा पावलो. सो डॅमेज गायज आलिशा पडली. मार कावंटराको गेलो. हांवें सांगलो राव गमू मातशें. आनी गायज आतां म्हणलो हांवें की हांवें लास्ट टायम झारा कांय घेवं ना मू. बट गायज लास्ट टायम हांवें न्हू झारा पॅन्ट घेयलोलें आसलें. आय फॉगॉट आलिशा इसरलें हांवें पॅन्ट घेयलो मू. आहा मुकोडे वायट बट तरी आसतना हांवें आनेक घेयला. कित्या न्हू दीस इज गायज चोवपा शकताय हें इतलें लूज पॅन्ट न्हू. आ Oh yeah, sorry guys, again mistake. I bought it in Hollister, not in Zara. But guys, चोवपा शकताय तें इतलें ब्रॉड न्हू. ओके सो म्हाका जाय गायज लूज वेरी लूज. आय थिंक गायज जे हांवें पॅन्ट घेयला आय एम वेरी हॅपी विथ इट. ओके आनी बरें आहा लूज आहा. म्हाका जे भाशेन जाय आसलें तेच भाशेन गायज म्हाका मेळ्ळें. ओके येस गायज आतां चोया म्हाका ते पॅन्टाचें न्हू म्हाका कितें लूज जाय आतां लायक वी नॅक. सो चोया मेळट जाल्यार म्हाका. सो गायज फायनली झारांक न्हू हांवें एक टी शर्ट चूज केला स्लीवलेस. ओके सो आलिशा मातशें गायज हॅपी ना हें टी शर्ट चूज केलें मू. हांव नाका तुमकां लायक जाता जाल्यार गायज म्हाका कमेंटान सांगाय. ओके बरें आहा जाल्यार. या आय नो गायज मॅटेरियल इतली बरें ना बट यू नो म्हाका जाय अशें हांव नाका समथींग डिफरंट अशें. ओके सो ताका लागून घेयला. आनी गायज आलिशा अजून हंट करता चोया ताका कितें मेळटा जाल्यार चोवपा शकताय. गायज आख्या गोत न्हू रोपा आतां लायन चोयता लायक ताल्ले बांगडे नुस्त्या मोव जालां कितें जालें तेश कोन्न चॅक कोन्नाय ते भाशेन गायज रोप चॅक करता. बट कॅन यू शो माय टी शर्ट गायज चोय कित्या लागून गेले जाणा तेजो कलर चोय. ओके समथींग डिफरंट कलर. ओके आनी स्लीव्सूय गायज ओके बरें दिसताय. आय डोंट नो यू कॅन वेअर इट इफ आय डोंट वॉन्ट. सो गायज हें चोय चोवपाक कॉटन दिसता बट इट्स नॉट कॉटन. I think Zara cotton this time is not that good. Okay, chal let's go then. Goosebumps and nakai duga. So guys, I will pay for this one and media tumka afterwards. You want to pay or I'll pay? Okay, then you hold the camera. I will pay and come. Actually, guys, zaiti loot ha je counter ache. Okay, so actually I will pay for this and we'll see you guys later on. Okay, so pay kotay आणि मागीर तुमकां आमी मेळटाय. ओके सो गायज फायनली दोन शॉप जाली. ओके एक H&M and the second was Zara. So Zara एकू टी शर्ट घेयला तुम चोयला आसतलें. ओके कॅन यू पुट दिस वन इनसाइड. सो या नेक्स्ट शॉप खंयचे विच शॉप यू वॉन्ट टू गो. सो गायज नेक्स्ट शॉप आमी वयताय टॉमी हिलफ्लिगर. आनी गायज आलिशा गेले ऑलरेडी भितर हेंचे. I think I will find something nice here. What do you guess? What do you think? What do you think? So guys, so yeah, आणि तुमकां दाखोया. ओके सो गायज तुम चोयला आसतलें आमी टॉमी हिलफ्लिगर तितून शॉपान गेल्ली बट गायज म्हाका कांय लायक जालें ना. सगळीं गायज कॉलराची विथ कॉलर्स मोस्टली टी शर्ट. ऑफकोर्स गायज मुको आहा तेच थिंग आहा आनी मोस्टली गायज तेंगे कॉलराचे कलर गायज म्हाका इतलें लायक जायना. नॉर्थ फेस आहा थिंगा बट यू नो नॉर्थ फेस मातशें दुसरे भाशेन. गायज आलिशा प्रायमार्क सोदता हांव नाका खूंय आहा तर प्रायमार्क. Guys, let's go to Primark. Alisha Zaya Primark. Actually, guys, you know, best shopping for summer is Primark. What do you say? Nice cotton as well. Of course. So guys, our next shop is Hollister. Okay, तुम जाणा आसतो last time आम गेल्ले Hollisterank.
बट थिंगा डिफरंट आसतलें चोया कितें डिफरंट आहा तें तुमकां दाखोवया ओके वेज अलिशा गायज अलिशा पावले हांचे भितर अलिशा गायज रोखडें धांवता भितर फास्ट सारकें म्हज्या फास्ट धांवता बट रोप घेता आसतना गायज रोप घेयना म्हाका घेवपा पडटा जावं साहेबा कितें चोय तेशें बट गायज तेगे चोवप चोया कितें कोत्ता आतां लायन पोशेता हिंगा No, I have to see the material, then I'll buy. Found something? It's nice. Yeah, guys, चेडवां मेळटाय वी नेकां बट चेड्या मेळनाय गायज आतां कितलो जालो म्हाका वी नेक टी शर्ट चोयता आय कांट फायंड इट एनीवे एट द मोमेंट सो या मुखार मेळ जाल्यार बाय दॅट वन इट्स नायस सो गायज तुमी चोयलां आसतलें हालींच्या बरें वी नेक टी शर्ट मेळना बट गायज म्हाका मेळना अजून ओके आनी हांव स्टील चोयता म्हाका कितें मेळ जाल्यार वी नेकाचें आनी मेळ जाल्यार गायज बरें जातलें म्हगे तें पेंटार न्हू बरें दिसतलें समथींग लूज वी नेक नाजाल्यार गायज शर्ट घालूंक पडटलो म्हाका तेजेर सो चोया आनी हे कॉस्ट्यूम गायज म्हाका न्हू मेन इम्पॉर्टंट खंय वचपा जाय दॅट इज ऑन 30th ओके सो तेका लागून हांव चडसो येयलां म्हाका शॉपिंगाक ओके जाप तोड आशिल्लो म्हाका कितें जाय म्हूण सो चोया वी नेक टी शर्ट मेळ्ळ्यार बरो एक नाजाल्यार आनी कितें अरेंज करूंक पडटलें ओके सो डन ओके गायज आतां आमी वयताय पे कोत्ताय आनी तुमकां मेळटाय नेक्स्ट शॉपाचेर ओके गायज हालींच्यान नो प्लॅन चेंज केलो हेंचो वी नेका टी शर्ट गायज तेका नाक खंय आनी एक्चुली गायज तेका सांगलां घेयनाका तेज पार्टीचें हेंचो हें चूज केलें तेका दाखयता तुमकां गायज चोय मसिगे चॉयस काय बरें दिसता चोय ओके गायज आनी फायट्स वता कितें जाणटो इट्स हाव मच 50 pound? Yeah, 35. 35 pound गायज आनी 35 pound मग गायज हार्ट्स वता आय टोल्ड हर बाय यू नो बरें दिसना तें घेवन कसो फायदा आहा एट दी एंड तुका रोप जाणटो कितकोन तूं उडयता तें भायर सो एटलीस्ट बाय दीस वन गायज सांगाय कमेंटान मसिगे चॉयस कसो आहा तो ओके आनी आलिशा हें घेतलें आतां आय डोंट नो शी इज बायींग दीस ओके गो Let's go. चलो सो कावंटरार आनी रावं नाका हे सायडीन यो गायज चोयला आलिशा मातशें तापोवपा पडटा नाजाल्यार न्हू हें नाका तें नाका थिंग गेल तें आनी सांगता आय थिंक आय शूड नॉट बाय दॅट वन खंय आली आय विल पे फॉर यू माय फोन गायज मुगे फोनूय ते कडेन आहा एक्चुली तेका सांगो नाका बट तरी आसता गायज मागीर मुजी घालता हांवें पे केलो ना कांय ना मो ओके ठीक गायज आलिशा न्हू सारकी नखरेवाली म्हणटाय दिसली नखरे चड आलिशाले कित्याक कोत्ताय नखरे मोगान पडले कात्रे सो गायज फायनली आमी पे केलें आनी आय एम व्हेरी हॅपी कित्याक आलिशान एट लास्ट गेल मो हांवें थँक्यू गायज वयल्या वयर थँक्यू खंय बसताय गायज आनी कितें लायक जालें This is proper. बाय वॉट इज इफ इट्स प्रॉपर देन बाय चल लेट्स नॉट वेस्ट टायम ऑन दिस शॉप सो गायज आमी आमकां कितें घेवपा जाय तें घेयलें हिंगा सो आतां सो आतां आमी चोया नेक्स्ट शॉप Ali, what do you think? I'm getting next shop which is Primark. Okay guys, our next shop will be Primark. And then we can go home. What? Then we can go home. Okay. I think we can go out. Guys, आता आमी न्हू मातशें शॉपिंग मॉला भायल्या वताय कित्याक हालींच्या प्रायमाका लागून ओके सो चोया 4 minutes break. गायज भायर स्वता सारकी उजी आहा Oh अशी my god. एक्चुली गायज मातशें विंडी आहा बरें आहा अशी Actually, नायस it's nice, yeah. आनी गायज इतलो लोक आहा भायल्यान चोवपा शकताय तुमी ओके जायतो लोक गाइस फायनली पावली आम्ही प्रायमाकांक ओके My destination. आलिशाज डेस्टिनेशन है आपले Very big. डेस्टिनेशन व्हडलें हा guys. बरें तेका लागून म्हाका येवपा जाय आसलेलें. ओके सो गाइस तुमकां दाखोवया आमी कितें घेताय आनी कितें ना तें सो या आलिशा गे फेवरेट म्हणटाय न्हू
Yeah. सो या आलिशा केसो शॉपिंग करते गायस ओके Okay, so you- एक्चुअली गायस न्हू आमी जे प्रायमाका शॉप करतली न्ही ते तुमकां दाखोवपा नाय गायस Something घरा घाराको पावल म्हणटरी तुमकां दाखयतली आलिशान कित घेयलां कित ना इन केस हांवें कित घेयल जाल्यार तुमकां आमी दाखयतली गायस Yeah, ओके yeah. सो चोयत रावाय खंय वचना काय ओके मातशे वक्तान आमी तुमकां मेळटाय Yeah. गायज हांवें न्हू म्हाका 3 टी-शर्टां न्हू चूज केलो हांवें ओके ती तुमकां हांव गायज घराको दाखयतलो ओके हिंचो हिंगा हितून 3 टी-शर्टां हांवें गायज आनी आलिशाकूय दाखयतलो पयलें म्हाका सूट जातली ना ती गायज हांव सदां आलिशा विचारता ओके आनी आलिशान म्हणलें ओके बरीं दिसताय म्हणल्यार गायज हांव घेता आनीक तेंय आहा गायज जेन्ना म्हाका लायक जालें एक पाट न्हू आलिशा लायक जायना म्हाका कित लायक जाता तें आनी जेन्ना म्हज्या मोतींग आयलें न्हू गायज सारकेंच जाल्यार हांव स्ट्रेट अवे हांव बाय कोत्ता हांव रावना आलिशाक बट गायज हिंगा न्हू हांव इतलें नको आमगे प्रायमाकाचें आसता तेंगेलें कॉटन बरें आसता बट सेम टायम गायज यू नो म्हाका सुटूय जावपा जाय तें सो आलिशा सारकें गायज सांगपाक म्हाका बरें दिसतलें सूट जातलें ओ ना तें ओके सो हांव वयता आलिशा बुरेक आनी गायज सांगिल्लें ते भाशेन आमी हें जें कितें घेयलां हिंगा तें तुमकां आमी न्हू उरलो शॉपांचें कितें घेताय तें गायज तुमकां आमी मागीर दाखयतलें ओके सो चोयत रावाय खंय वचना काय मोग आसूं गायज आय वीश आय वॉज अ गर्ल यू नो कित्याक जाणा इतलें चेडवां गायज चॉयसीस आसताय ऑप्शन आहाय बट गायज चेड्या तुम जाणाय शर्ट पॅन्ट टी शर्ट जीन्स दॅट्स इट गायज ओके सो दॅट्स वाय आय ऑलवेज से आय वीश आय वॉज अ गर्ल म्हाका न्हू इतले चान्स आनी इतले चॉयसीस आहले चूज करपाक बट आय डोंट नो गायज आलिशाक चूज करपाक इतलो कित्याक टायम जातलो सो गायज हांवें न्हू मुगेलें विदीन फ्यू मिनट्स गायज हांवें म्हाका सद्या 3 टी-शर्टां चूज केलें सो ताका लागून आलिशा सुद्दां म्हणटा हांव चेवड जालो जाल्यार इतलो न्हेसता आहलो काय मू हांव नाका चोया आतां आलिशा खंय आहा तें तुमकां मागीर दाखयता गायज ओके सो गायज फायनली न्हू आतां आमी हिंगा प्रायमाका पे कोत्ताय आनी जें कितें घेयलां आनी ना तें गायज तुमकां आमी मागीर दाखयतलीं ओके आनी गायज एक न्हू हिंगा हांवें टायगरा बरो धाकटो फॅन घेयला शो मी प्लीज गायज आमकां आजून फॅन मेळ्ळो ना We got this for Tiger. दिस इज फॉर टायगर फॉर टायम बींग ओके आनी येस उरलोलें तुमकां आमी घराको दाखयताय आमी कितें घेयलें तें हिंगा ओके पयलीं सद्या गायज हें जालें म्हणटरी आमी वयतलीं जेवणा न्हू यू गोना ईट समथींग व्हॉट यू से हॅलो या मराठी ऐकलं म्हणून म्हटलं. वी स्पीक कोंकणी आय अंडरस्टँड मराठी बट गोवा वे यू फ्रॉम मुंबई या Shopping for summer. शॉपिंग फॉर समर या This is better, no? Yeah. I understand Marathi but I can't speak yeah All right, continue. alright thank you see ya bye bye so guys finally आमी प्रायमाकातुले भायर सरले ओके आनी आलिशान गायज शॉपिंग केलां प्रायमाकातुले Guys, हेंचें 2 bags full of shopping for 60 pounds. सो 60 पावंडां गायज तेणें 2 बॅगां न्हू शॉपिंग केलें आनी हें गायज न्हू आमी तुमकां मागीर दाखयतलीं घराको पावल म्हणटरी गायज हेंचें आलिशा कितें चयता And this, so ओके गायज इन दीस 1 दीस मू गायज तेगेलो टायम जालो काबार वी कॅन्ट गो बॅक आमच्यान पत्तो वचों जायना this is hungry. आय एम हंग्री एज वेल इवन शी इज हंग्री बट येस या आतां चोया पोटा कितें करुया पोटा लागल्या Guys, बूक तुमकां बरे भाशेन हांव घराको दाखयतलें. Simple clothes, best cotton, you know. तेका लागून घेयला तो हांवें समरा म्हूण. कित्याक तुमी जाणाय गायज मागीर तो आनी घालपा मेळना विंटरा. Yeah. Say hi. Say hi. Yeah. येस भुरगीं गायज एन्जॉय जाताय थिंगा चोयला आसतली तुमी आनी दे वॉन्ट टू कम ऑन कॅमरा सो तांकां हाय म्हणपा जाय सो दे सेट हाय टू ऑल आनीक सांगिल्ले ते भाशेन आतां वयताय बरी ताणूय लागल्या सारकी बरें टणटण कितें जाय प्लस पोटाकूय भूक लागल्या आय डोंट नो वे वी आर गोईंग बट गायज तुमकां आमी दाखयतलीं खंय भितर सोदताय कितें खाताय आनी कितें पिताय तें ओके Shopping. शॉपिंग इज डन गायज ओके सो चोया आतां जेवणाचें गायज असं आलिशा गेलो फोटोशूट चलता हिंगा एक गोरिला आनी एक सुणें फोटोशूट करताय I didn't even wear my shades. बरेंशें कितें जाय गायज कूल प्लेस बसपाक सारकी कानाका चोडूय बोर्ड नाका म्युजिकूय नाका गायज गरम जाता हेंचें आलिशा रावला हिंगा मातशें सावडेर रावलें गायज चलपा जायना चड गरम आहा Find a place.
बट गायज हिंगा न्हू लोकां लायक जाता हे वत कळ्ळां आमकां लायक जायना बट हे गोऱ्यांक गायज सारकें तेंगेलें फेवरेट वत म्हणल्यार गायज वत येता जाता ती पिशी आनी सगलीं गायज बरीं भायल्या येवन बसताय आनी ती गायज एकाय बरी वता बसले ते आम जाल्यार खुशी हिंगेलें सावडे थंय वत हात माव आनी अलिशा तेंकां गायज लायक वत गायज आम्ही न्हू एशी भोंवत आहाय चोयताय अजून काय मेळ्ळो ना एक कोणी घायला मोबायलाचेर पावना एशी हीच कोणी मग 6 minutes वॉक दाखयताली अजून एज दी अदर सायड सो गायज चोवपा शकताय एसा तेशी भोंवताय What happened? Maybe on that side? So guys, आमकां फोन न्हू घोंडयता एशी तेशी घोंडयता आनी एक फाटी गायज सारकी पोटा भूक लागलो हा आनी ताणूय लागलो हा सो से हालिशागे फोन हालिशा फोन गायज सारकें दाखयना डायरेक्शन एशी तेशी वता आमकां सांडयतो दिसता म्हाका गायज हालिशा 2 मिनटां आहाय त्यो 3 मिनटां जाल्यो सो चेंज जायता हा सगलें Straight and right. Oh my god, guys, आम येलो ती वाटेन मातशें पत्ते वचपा पडलें आमकां कित्याक एक्झॅक्ट लोकेशन सारकें खबर ना सो गायज फायनली आमी पावली असो गायज हिंगाचो व्यू बरो दिसता चोवपाक आनी बरें जालें गायज हिंगा येवन बरें सारकें ओके बसपाकूय आनी चोया गायज हो व्यू काय बरतो आनीक या चोया कितें खाताय कितें पिताय तें गायज तुमकां दाखोवया आनी जायतो लोक आहा गायज भितर ओके आनी भायल्यानूय बसून आहा खूब लोक सो चोया या कितें ऑर्डर करुया सो गायज फायनली आमी बरी बसले ओके आनीक आतां गायज हांव न्हू म्हगे मोबायलाचेर शूट करता तुमकां कळटलें हिंगा म्हजी क्वॉलिटी मातशें डिफरंट आहा यू नो DJI camera is one of the best guys quality but when it comes to battery guys it's not good okay battery बरी ना तेजी रोखडी डावन जाता ओके आनीक येस सद्या आतां हांव म्हगे मोबायलाचेर शूट करता आनी गायज हांवें म्हाका न्हू ऑर्डर केलो आहा बियर म्हाका सारकी ताण लागलो आहा आनी हालिशान गायज कोक ऑर्डर केलो आहा आनी दाखयताय गायज आमी तुमकां जेवणां कितें ऑर्डर करतलीं आनी कितें तें आनीक हियर गायज दे डोंट हॅव ड्राफ्ट बियर सो आय ऑर्डर्ड बॉटल बियर आनी गायज आमगेलें आतां हेचें आमी जें कितें ऑर्डर केलो तें गायज कॅन सी थँक्यू आनी गायज हांवें न्हू म्हगेलो कॅमेरा थँक्यू सो मच आनी गायज हांवें म्हगेलो न्हू कॅमेरा न्हू आमगे जे वेटरस आहा तेका दिलो आहा मातशें चार्ज करूं घालपाक ओके एक्चुली गायज तुमी जाणाय जेन्ना तुमी रेस्टॉरंटा वयता गायज दे डोंट कितें म्हणल्यार ते चार्ज करूं अलाव कोन्नाय आनी ती आपल्यागे खूब चार्जर दिनाय लायक यू नो नोबडी गिव्स कित्याक ती आपल्यागे सर्विसां बिजी आसताय ना तुगे फोन चार्ज करपाक कॅमेरा चार्ज करपाक गाय बट तरी आसतना हे चेडवान न्हू लायक ओके डोंट वरी आय वील चार्ज फॉर यू आपल्यागे चार्जरा कितें लायन दवरता कितें सांगिल्लें तेणें आपल्यागे हो चार्जर आहा बामू सो शी इज वेरी कायंड गायज ओके आनी येस पूण सद्या करुया तुमकां चर्स पयलीं हालिशा चर्स करुया हालिशा चर्स कोन्ना गायज सोमतें ओके सो चर्स एंड चर्स टू ऑल माय सब्सक्रायबर्स गायज चर्स वन्स अगेन गायज फायनली आतां आमी ऑर्डर करताय हांव नको हालिशा कितें ऑर्डर करताय We want to try the lamb chop, so we'll go for the piece of 3. Yeah, and then we'll go for the combo 2. Because I want to try the kofta. Okay, so combo 2 lamb chops. Yeah. Trust me, the kofta is so good. Yeah. It is. It really. It's very flavorful. If you like that. So that's okay for 2, isn't it? Yeah. Yeah, and can I have another pepperoni, please? Thank you. Oh yeah, thank you. आणि गाईस हालिशा सांगताले हालिशान कितें ऑर्डर केलें तें So there was a combo ahlo tegele combo of 2 tenge to menu now so ditu chicken shish lamb shish and lamb kofta okay and with rice and salad आणि मशीन गेला lamb chops so ते try करू जाय ahlo ते so we got that आणि गाईस आमी न्हू जायत दिसान अंटील कितें म्हणल्यार ते आमी यूट्यूब स्टार्ट केल्या म्हाका दिसता आमी टर्कीश फूड ट्राय करूं ना ओके
सो आज ट्राय करूया आणि तुमकांय सांगया तुमकांय दाखवया नो We did, me and Anika did. गायज याचं हे लॅमडान खंय ट्राय केलेलें बट तेदूस गायज You was not there, you went to Nana's place. या तेदूस गायज म्हाका कॅट केलो आणि येस अलिशान तेणी दाखयलो खंय तुमकां बट गायज मुज बाबू तुम्ही केन्नाच येयलो ना टर्कीश फूड ओके सो आज दाखवया तुमकां आणि सांगया टर्कीश फूड कशें लागते ओके आणि समजता गायज तुम्ही कितें खायला पिले आसतो मग कित्याक तुमी जाणाय गायज मस्के ब्लॉग मातशे व्हडले आसताय ओके सो पोटाचें कितें आसपा जाय पोटाक मुगे ब्लॉग चोयता जाल्यार नाजाल्यार तुमकां भूक लागो शकता आनी तुमी म्हणटले हांव केद दवरलो ब्लॉग चल या मसी जेयता आमी जेवपा या म्हूण ना गायज खंय वचना काय चोयत रावाय ओके म्हाका दाखोवपा जाय तुमकां आमगेलें टर्कीश फूड ओके Thank you. Guys, say Alisha kids ko मुगे beer Yeah, with because the ragan. second one, मुगे अजून एक Guys, this is only like 250, okay? It's not even 1 pint Ali, it's a half pint. One bottle is half pint. So guys, मुगे ले एक glass Guys, सकते आज हा. एक बसन तुमगे कमेंट रीड करता हूँ सो क्या दलटे थैंक यू गाइस आई लव यू Love you too. तुक लव यू टू ना तुक म्हणला आहे तुक लव यू म्हणतो या म्हणला आहे गायज हे आलिशा आपल्या म्हणलं मुजाणा लव यू टू गायज आय लव यू टू तुमका म्हणला कमेंट घालता रोडो येता लाईक यू नो प्लीज रड नाका आता गायज त्या रॉट कितें जाणटो हांवें लव यू टू म्हणलो मग नो लव यू टू हांवें तुका म्हणला आली हांवें तांकां म्हणला आमगे सबस्क्रायबरा म्हणला सो याचा निका गेलो निका ऑलरेडी रिप्लाय दिला आहे गायज तुम घालीत आसता हांव मागीर बिझी उरता ते कमेंट रिप्लाय दिवपाक आणि या ऑफेलिया निका then we have Maya, Martha, Patsy and Betsy. Then we have Cassandra, and then we have Siddhi. She सदां बरे कमेंट घालते आमकां सिद्धीने. थँक्यू सिद्धी थँक्यू सो मच यू नो तूं म्हाका बरे कमेंट घालता म्हाका बरें दिसता तुगे कमेंट चोयन आणि एक कंप्लेन येयला दिव्या आमगेली बुवा सांगता आम रिप्लाय दिनाय हूं बट नो वी ऑलवेज गिव रिप्लाय सगळे रिप्लाय दिता एक दोन दीस लेट जाता एक पाटी बट बुवा आमी सदां रिप्लाय दिता एंड वी लव यू बुवा ओके तू चिंतना का की तू रिप्लाय दिता आनी तू लायक यू नो कमेंट दिता आनी आमी रिप्लाय दिनाय म्हणून तुका बुवा तुका कितें दिसता मसी तुका केन्ना रिप्लाय करपा ना म्हणून मसी कोणा रिप्लाय करनासतना सोडना आनी बोको मुगे बुवा मुगेली फेवरेट आतां न्हू पयलींसून इवन बिफोर द युट्यूब तुमी जाणाय बुवा मुगेली कितली फेवरेट ती नेबा सांगतलो तुका कोणू सांगतलो बुवा हांव कितलो मानतो नेवान कंप्लेन केला बुवान सांग रिप्लाय दिनाय म्हणून ना कोण सांगपा ना तेश म्हणून आमी रिप्लाय दिनाय म्हणून आमी सगळे रिप्लाय दिताय यू नो बुवा आय जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग आय लव यू So guys, finally आमगेलें जेवण येयलें ओके थँक यू सो मच येस Do you want any sauce? what sauces I've got garlic and cheese. yeah Yes, most of them? yeah Okay. thank you darling so guys finally the food is arrived and guys so शकताय this is rice with chops yeah this have some is a salad. salad And then- guys salad is must okay तुम्ही जाणाय इतले गरमी जाता salad is must yep and this guys with skewers what do you call this chicken shish lamb shish chicken shish lamb kofta okay and guys chops looks amazing and they're huge guys so शकताय okay so yeah try करूया आणि तुमका सांगया कशें लागता आणि कितें तें okay so guys finally my camera is back and the food is here as well okay so शकताय guys काय बरें आमगेलें जेवण येयलो हा आणि गायज आमी इतली भुकेलो हाय सारकी पण सद्या गायज आमी न्हू ट्राय करूया आनी सांगया तुमकां आली विल ट्राय आलिशा ट्राय करतले आनी सांगतले तुमकां बट आर यू ट्रायंग I'm trying the lamb kofta. ओके गायज आलिशा करता लॅम्प कोफ्ता ट्राय It's nice. नायस सो गायज नेक्स्ट ट्राय करतले लॅम्प चॉप्स and whatever she is having I'm having also guys okay कितें आमी दोगांय शेअर करताय कितें आमगे प्लेट इचो हा guys रेडी हिंगा It's nice one. okay it's nice It's all like mild. It's not like you know. normally guys तुम्ही जाणाय आमकां स्पायसी लायक जाता but We have sauces. as I said guys today we will try Turkish food आणि guys जेन्ना different try करता न्हू तेंगेले different आसता so it doesn't mean it has to be spicy all the time तुम्ही जाणाय guys आमकां स्पायसी लायक जाता But then again, we have the garlic.
Yeah. आणि चिली सॉस That's a yeah, spicy sauce. Hi guys, okay. तुमका जाय जाल्यार if you want to make it spicy, but sometimes you have to try different things, okay. Different जेन्ना ट्राय करता न्हू मातशें तुगेलो टेस्टूय चेंज जाता आनी मायंड आनी सगळें कांय चेंज जाता, ओके. सो आयज करुया आमी टर्कीश फूड ट्राय, ओके. पूण सद्या हांवूय ट्राय करता गायज. हालींशा कितें म्हणल्यार तें आतां फोक नायफ घेवन आहा, बट गायज हिंगा लोकूय आहा, बट स्टील गायज आय वील ट्राय. आतां न्हू खाता गायज, तोंडां घालता न्हू सारको तो फ्लेवर सॉरी तोंडां उतर लेगू येनाय गायज. ग्रील फ्लेवर न्हू सारको तुज्या तोंडां मारता बरो सारको. इट्स नायस गायज, नायस अरोमा, नायस फ्लेवर. आनी गायज हांव न्हू लॅम्प कोफ्ता, लॅम्प चड खावपा वचना, बट तरी आसतना गायज आयज लॅम्प कोफ्ता हांव ट्राय करता. Superb guys, superb, yummy, tasty. What do you think, Ali? व्हेरी नाईस. Guys, तुम्ही तर म्हाका रेटिंग विचारूंक न्हू हे जेवणाचे. I will give 10 on 10. Believe me guys, इतलें बरें लागलें म्हाका. And one more thing guys, I forgot to try chops, lamb chop. So lamb chop we try करूया. Yummy guys, as I said 10 on 10. Okay guys, समजा तो तुम्ही सगळी जेल असतो मग जेल ना जाये आमचे बाबू बारीकशें जेय, ओके. आनी आमगेले टर्कीश फूड आमचे बाबू ट्राय करूया, ओके. सो आमी आमगेले जेयताय आनी मागीर तुमकां आमी मेळटाय. What do you say, Ali? Okay, see you guys later on. So guys, finally आमी बरी भाशेन जेयली, बरें दिसलें आनी बरी एन्जॉय जाली गायज. आयचो दीस तुमचो येयलो आसतलो फ्रॉम शॉपिंग till the restaurant guys, okay. Turkish food काय बरें आमी एन्जॉय जाली, काय बरें जेवणूय गायज, यू नो, नायस अँड टेस्टी फूड, ओके. सो उलोवलें गायज, तुमी सगळें चोयलां आसतलें आमच्या ब्लॉगान आमी कितें केलां कितें ना तें. What do you say, Ali? And guys, I just want to confirm one more thing, okay, before I end this vlog, okay. So जे कोणा दिसता मातशी कमेंट रिप्लाय कोन्ना डिले कोत्ता, नो गायज, हांव कमेंट सगळ्यांकले रिप्लाय करता. डिले करता आसतलो, ओके, मे बी 1 डे और नेक्स्ट डे, बट गायज हांव ईच एंड एवरी पर्सन न्हू हांव सगळ्यांक रिप्लाय करता म्हगेले कमेंट. आनी गायज तुमी जाणाय जे कोण म्हगेले टील डे 1 म्हगेले कोण सबस्क्रायबर आहा न्हू तांकां खबर आसतली, ओके. थँक्यू गायज, इतलेंच आयच्या ब्लॉगान, ओके. समजा आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो न्हू, लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करूया, शेअर करूया आनी सबस्क्रायब बी करूया. थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज. मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान. टील देन गायज, बाय.